नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता आळेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपी आणि काँग्रेसीचे गोंयचे लोकसभा उमेदवार 28-29 फेब्रुवारी मेरेन फायनल जाव येता. भाजपाचे पार्लिमेंटरी बोर्डाची बुधवारा 28 फेब्रुवाराक, काँग्रेसीचे स्क्रीनिंग कमिटीची मंगळारा आज बसका. आपान उमेदवार फाटी घेवन काँग्रेसीक तेंको दिल्ल्यान बीजेपी कॅडर विनेबिलिटीचे निकषार दक्षिणेत रणनितीत मातसो बदल करूंक शकता. खासा रिपोर्ट. भाजपान उत्तर गोंयच्यान 4 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 5 नांवां लोकसभा वेंचणुके खातीर वयर धाडल्यात. जाल्यार काँग्रेसी कडच्यान तांच्या पक्ष श्रेष्ठी कडेन दोनूय मतदारसंघांतल्यान मोठे लिस्ट गेला. उत्तर गोंयांतल्यान भाजपान 4 नांवां धाडल्यात. श्रीपाद नायक, दयानंद सोपटे, दिलीप पुरोयेकार आनी दयानंद मांद्रेकार. उत्तरेंतल्या उमेदवारांत कांय अजाप आसचें ना अशें पक्षान पयलींच शिनाल दिला. उत्तरेंतलो उमेदवार ओपन सिक्रेट म्हूण मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आसा. दक्षिणेंतल्यान दिगंबर कामत, नरेंद्र सावयकार, बाबू कवळेकार, रमेश तवडकार आनी दामू नायक. दक्षिणेत दिगंबराच्या नावाक वजन, मात तो फाटी सरपाची भाशा उलयला. आप आनी काँग्रेस एकठांय आयिल्ल्यान दक्षिणेंतली वेंचणूक दिसता तशी सोपी आसची ना. पक्षांतल्या कांय मुखेल फुडाऱ्यांक दिगंबराक उमेदवारी दिल्ली जाय. तातूंत वेगळें राजकारण. दिगंबर आनी रमेश फाटी रावल्यान तिकेटीचे दावेदार उरता नरेंद्र आनी बाबू. बाबूची स्वताची वेगळी वोट बँक आसा, जाल्यार नरेंद्र कॅडरांतलो उमेदवार. भाजपा मुखार आतां कॅडर काय फक्त विनेबिलिटीचो विचार करपाचो हो प्रश्न. ताचेर चर्चा चल्ल्या. केंद्रा कडच्यान वेंचणूक लडोवचीच म्हूण दिगंबराचेर जबाबदारी येवपाक शकता. 28 फेब्रुवाराक पार्लमेंटरी बोर्डाची बसका जावन उमेदवारांचे पयले लिस्ट फायनल जातले. काँग्रेसीन इत्सूक उमेदवारां कडच्यान अर्ज मागयल्ले. दोनूय मतदारसंघांनी 5 वयर अर्ज आयल्यात. काँग्रेसीन अर्ज मागयल्या उपरांत दोनूय मतदारसंघांतल्यान 5 वयर अर्ज पावले. काँग्रेसीन सध्या दोनूय मतदारसंघात 2 मुखेल उमेदवारांचेर फोकस दवरला. उत्तरेत रमाकांत खलप आनी विजय विखे हांचे मदलो एकलो, सुत्रां सांगता. दक्षिणेत खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी कॅप्टन विरियातो हांचे मदलो एकलो, सुत्रां सांगता. काँग्रेसीचे स्क्रीनिंग कमिटीची मंगळारा 27 फेब्रुवाराक बसका जाता. स्क्रीनिंग कमिटीन शॉर्टलिस्ट केल्ले नांव सेंट्रल वेंचणूक समितीक मान्यतायेक धाडटले. दोन्ही पक्षांच्या बसकांचे टायम टेबल पळयल्यार 28 फेब्रुवारी मेरेन गोंयच्या उमेदवारांची नांवां फायनल जावपाक शकता. दुसरे वटेन राजकीय परिस्थिती पळयल्यार खरी वेंचणूक भाजपा आनी काँग्रेसी मदींच जातली म्हूण स्पश्ट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेक आपान काँग्रेसी कडेन केल्ली युती 2027 विधानसभा वेंचणुके वेळारूय आसतली. आप फुडारी अमित पालेकार हिडोन. आरजी विरोधकांचेर टिका करता म्हणल्यारूच ते वोट स्प्लिटर. पैसे ना म्हणून वरभर रडपी मनोज परबा कडेन पोस्टर आनी प्रचाराक रोखडेच खंयच्यान पैसे आयले. जिखप आनी करप भारतीय जनता पार्टीक कशें हरप होय एक हेतू आसा. एक लीडर सेंट्रीक वोटींग एकदां जाता, एक तुका पार्टी सेंट्रीक वोटींग जाता. आज तांकां हांव सांगता, भाऊक तिकेट दिनासतना पळया नॉर्थाक. तुमी आज तांकां जो मान तांकां दिवंक जाय आशिल्लो तो दिनासतना जर तांकां तुमी आज ताका फक्त ताजो सेल्फीश मोटिवा खातीर जर तांकां कॅन्डिडेट दिवपाक सोदता, पूण तांकां दिनासतना पळया मागीर इलेक्शनाची मजा पळयात तुमी नॉर्थान. परिस्थिती ही आसा की सावथाक जो लोक आसा, जो वोटर आसा सावथाचो, तो फॉर लोकसभा इलेक्शन्स वोट्स व्हेरी डिफरंटली. जस्ट बिकॉज ही हॅज वोटेड फॉर दिगंबर डज नॉट मीन दॅट ही वील वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी. उमेदवार नवीन दिवपाचेर तुमगेलो भर आसतलो काय काँग्रेस ते जाले. इट इज अ बिग थिंग फॉर अ पर्सन हू हॅज बीन वोटिंग फॉर लास्ट 12-13 years फॉर लास्ट वॉट एवर इलेक्शन्स आम आदमी पार्टी हॅज फॉट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न टू वोट फॉर अ डिफरंट symbol. But while we are doing this, we should not be dissolved in some form or the other. We should be also there as a party. We know that we are extending our wings all over Goa, and I don't want that to be diluted in any form while we are trying to help Congress in any form, in any manner. And when we are taking our ideology forward, ideology of honest politics, education, health, हे सगळे करता आसतना खंयच आमकांय दिसपा जायना की आमी एक रॉंग कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. आमचें लक्ष केंद्रीत आशिल्लें 2027 सो हांवें कांय गोश्टी ज्यो फुडें व्हेल्या आनी कांय डिसिजन जी घेतल्या आमी आज ती 2027 लक्षांत दवरूनय घेतल्या. सो कांय गोश्टी अश्यो आसा की 2027 जॉयंट अलायन्साचो सरकार कसो स्थापन जातलो हो एक विशय आसा जो आमी ज्या विशयाचेर आमी चर्चा केल्या. दीस ऑर दॅटाची परिस्थिती उरली ना. एक वन थिंग इज रायट नाव सर्टन की ही ट्रायंग्युलर जातली.
दक्षिणेवयल्यान सुरवात करया आनी उत्तरेक तो स्वता मनोज परब कॉन्टेस्ट करता. ट्रायंग्युलर करपा खातीर तशें आनी कोणी घालूं येता पक्षाक. प्रश्न हो आसा की हाजे पयलीं तांकां मतां कितलीं पडली. स्वताहून एक दीस तो म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना 1 म्हयन्याचें भाडें दिवपाक. आनी सडनली काल हांव एक सावथाक गेलो नॉर्थाक गेलो जाल्यार सगळे कडेन पोस्टर लागल्या, सगळे कडेन बॅनर्स लागल्या. पयशे हांवें कांय दिवना, ताणें खंयच्यान हाडले. पूण प्रश्न हो आसा की हे वॉट इज द होल आयडिया ऑफ 10% वोट पर शेअर होल्डर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन. अमृत भारत स्किमी सकयल प्रधानमंत्री मोदीन 554 रेल्वे स्टेशनांचे रिनोव्हेशन आनी 1,500 ओव्हरब्रिज अंडरपासाच्या कामांचे उक्तावण केलें. हातूंत 150 कोटींचे गोंयच्या वास्को आनी सावड्डे रेल्वे स्टेशन आनी अंडरपास ओव्हरब्रिजांचोय आस्पाव आसा. जुना सावन आपलो 3रो टर्म सुरू मोदी उलयलो. आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. अभी तो इस सरकार के 3रे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है. अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है. कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी. तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था. अभी एक कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है. ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है. मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं. मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है. आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे. गोंया भितर वास्को ते सावर्डे पर्यंत टोटल 7 वेगवेगळे प्रोजेक्ट. त्याचे भितर वास्को रेल्वे स्टेशन आणि कुडचणे सावर्डेचे रेल्वे स्टेशन आणि 5 जाग्याचेर वेगवेगळे जे बारीक बारीक जे अंडरपास आसा त्याचे फाउंडेशन स्टोन आज घातिल्ले आसा. सहकार मळार 3 बँकांचे गैरव्यवस्थापन. जितले पयशे वाशील करूंक जाता ते करून लोकांक थाकाय दिवपाक सहकार मंत्र्यान डिसेंबराची डेडलायन दवरल्या. गैरव्यवहारांतल्यान विजनरी, महिला अर्बन माशेल आनी दिवचलची अष्टगंधा रेड लिस्टार. सहकार मंत्री मिडिया मुखार. बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही, बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी 2-3 ऑर्डर घातिल्ले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता. उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात, म्हणजे बरोबर आसात. म्हणजे जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दती एक्शन घेवचें पडटलें. आनी जेणी खरेंच लोन घेतिल्लें आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडल्यान जितली जाता तितली बेगीन रिकवरी करून जांगेले कोणाले डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयतात. जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन. म्हणजे हांवें डिसेंबर हें टार्गेट दवरलां. विजनरी बँक, नंतर मागीर तुजी ही बँक खंयची महिला अर्बन मार्शल आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली, अश्यो 3 बँको जे आसात पळय न्ही ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात. जमताले म्हापसा अर्बन आसा पळय न्ही थोडो विचार आसा की ती रिवायव करची अशी म्हणून एज अ क्रेडीट सोसायटी बी अशी म्हणून म्हापसा अर्बन रिवायव करची अशी थोडीशी पॉसिबिलिटी आसा. पण अजून पूर्ण विचार जावन पळयता हांव कशें कितें जमता. तुमचे प्रपोजल आयला तांचे? प्रपोजल सोड म्हाका दिसता
दाबोळी विमानतळाक गळटी. नव्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान ऑपरेशन म्हणून कतार एअरवेजान जाहीर केलें. 20 जूना सावन दाबोळेवेलें ऑपरेशन बंद. 19 जूनाक हमाद आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टावयल्यान कतार एअरवेजाचें विमान दाबोळी देंवतलें. ते 20 तारखेक परत वतलें. ते दाबोळेवयल्यान निमाणें. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटराक भेट दिवपी मोदी पयलो प्रधानमंत्री. आज तो 1800 कोटींचे स्पेस इन्फ्राविशीं 3 म्हत्वाचे प्रकल्प लॉन्च करता. गगनयान मिशनाचो नियाळूय घेतलो. 10 वर्सांत भारताची अंतराळ क्षेत्रांत मोठी सुदारणा. ह्या फुडें प्रायव्हेट सॅक्टराक बरोबर घेवन स्पेस सॅक्टरांत अर्थीक उलाढालीचेर फोकस. इस्रो मुखेली सोमनाथ ताळगवा उलयलो. It's very happy occasion for all of us when our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is visiting Vikram Sarabhai Space Center, one of the center of ISRO, for review of the progress of Gaganyaan, as well as to see in person all the work that you have done in the last few years for the speeding up the Gaganyaan program. And he is also meeting the astronaut designates, and more importantly, he is also dedicating 3 important high-value facilities to the nation in the space sector. The first one being the PSLV integration facilities at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, which is primarily built for increasing the launch frequency of PSLV and also make it accessible for private people when they build the PSLV. The second facility is at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, for supporting the development of the semi-cryogenic engine and stage, for making the rockets more powerful, put more payload in space. So that facility is also being dedicated. The third is the trisonic wind tunnel, which is being commissioned at the Vikram Sarabhai Space Center for testing rockets and fighter aircrafts for the aerodynamic characterization when they go through the speeds much higher than the speed of sound. This year we are going to do the unmanned missions and test vehicle missions leading to human space flight in the year 2025 end. So everything is progressing as expected, as planned. We have been doing various other important missions for the ministries and departments for bringing benefits of space to the public. The space sector opened up in 2020s onwards. Government has announced that space sector opening. The new policy which came out in 2023 allowing private entities and non-governmental actors to work in every area in space sector. Recently, government has announced the foreign direct investment possibilities in space sector, showcasing how we want to increase the economic activity in space by participation of everybody. So there is an overall progress that we can see. Even we can look at the launches, commercial launches of our rocket. Almost 300 and old satellites have been launched in the last 10 years by the private satellites have been launched by ISRO launch vehicles. Coming years also we are looking forward for increasing the launch frequency, increasing commercialization, bringing new actors in space and increase the economy of space sector, maybe at least 5 to 6 folds increase than what we have today. पंधरा वर्सां पयलीं 2009त सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या ऑर्डीच्या आधारान गोंय सरकार म्हादय प्रवाहा कडेन म्हादय न्हंयच्या वाठारांत सायट विजीट मागूंक शकता. म्हादय बचाव अभियानाची संयोजक निर्मला सावंत म्हणटा ते वेळारच्या ऑर्डरींत म्हादय न्हंय वाठारांत पर्यावरण हानी जाला म्हणून सांगिल्लें. त्या ऑर्डीवयल्यान सायट विजीट मागचें म्हणून उलो. 2009त सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डीचो आधार घेयात. म्हादय प्रवाहा कडेन ऑर्डीच्या आधारान सायट विजीट मागात. I would like to refer to the order 15 years back, which was given by K.G. Balkrishnan, Justice K.G. Balkrishnan, Harijit Prasad, and Justice Kapadia. The order of 2009 says that highly empowered committee to inspect the site and give the report. And the CEC Secretary Jivrajika refers that he had inspected the site and given the report that there was violation of environment and ecology. If this order was brought to the notice of Pravaha, then the members of Pravaha would not have objected to the Goa officials to visit the site. The time is not lost. Still, Goa government can make use of this order and bring to the notice of Pravaha that such an order of Supreme Court exists, so that they will not make any mischief in the future. पणजी आझाद मैदाना लागसार स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यात ट्रकाचे टायर मुगरपाचे प्रकार चालूच.
रस्तो फोडून चेंबरांत बेठीच रेंव घाल्ली. तातूंत टायर मुंगल्लो म्हणून ट्रकाचो ड्रायव्हर सांगता. रस्तो फोडलो मात थंय बॅरिकेड्स बाकीचे सेफ्टी मेजर ना म्हणून लोकांचो दावो. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा पणजे हांगासर आनी 4-5 दीस पयलीं तुमकां आमी दाखयल्ले सांतिनीज हांगासर एक क्रेन अडकल्ली स्मार्ट सिटीच्या खड्ड्यात वचून. आतां आमी पळयत जाल्यार आझाद मैदान सायडीकूच हांगासर एक टेम्पो आसा उदकाचो तो हांगासर अडकला. कारण हांगा जे काम त्याच्या उपरांत हांगासर घालीतना हांगासर रेंव हाडून रेंवे ट्रक ताका दिश्टी पडना. कारण ताका दिसलें की रस्तो घड आसा म्हणून गाडी घातला असो तो सांगता आनी ताजो टेम्पो फूल टायर फाटलो टेम्पोचो भितर पडलो. अशा तरेची ही कॉन्ट्रॅक्टाची हलगर्जीपणां आमकां दिश्टी पडटा. लागून लोकांक अशें जाता कारण टेम्पो बोटला ताका खाली पडलो आनी त्याच्या उपरांत सध्या आपोवपाक फोन केला सांगता. सो अशा तरेची सध्या स्मार्ट सिटी कडल्यान लोकांक खूब पणजेच्यान रुपेश. गोंयांत जाल्ले 37व्या नॅशनल गेम्सा वेळार व्हॉलंटरिली काम केल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या हातार अजून मेरेन दमडी ना. सगळ्यांचे मेळून सरकारान ₹2.25 लाख दिवपाचे आसात. NSUIचो आरोप. विद्यार्थ्यांक घेवन NSUI SAGचे कचेरेंत पावले. मेळपाक संचालकान न्हयकार दिलो म्हूण ते थंयच धरण्याक बसले. पुलिसेन उखल्ले. 118 करोड आणि असेंब्लीन आमचे LOPन आणि आमचे MLAन खूप जण इश्यू घेतलेलो. ते ट्रान्सपोर्टाक टॅक्सी बी सगळे भायले हायर केला म्हणून गोंयकारांक दिवना म्हणून जॉब. तो 118 करोड रुपया दिवपाक तुमचे कडेन पयशे आहा. 60 करोड रुपया दिवपाक तुमचे कडेन पयशे आहा आनी भुरग्यांचे बारीक अमावंट दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. तो हे सिद्ध जाता की मिनिस्टर जो BJPचो जो शाहजहान मिनिस्टर आहा ही इज ओन्ली कन्सर्न अबाउट दीस वेंडर्स. कित्याक थ्रू दीस वेंडर तांकां कमिशन मेळटा. स्टुडंट्सां कडल्यान तांकां कमिशन मेळना म्हणून ते स्टुडंट्सांक पेमेंट दिना. थ्रू दीस वेंडर्स तांकां कमिशन मेळटा म्हणून हेंचे पयशे तेंच्यांनी पयलींच फारीक करून दवरला. ऑल टुगेदर कितली अमावंट आसली ती? 450 करोड. भुरग्यांच्या पळय आतां भुरग्यांचे मरे नॉट इवन 1% ऑफ 450 करोड. ते 2.5 करोड जाता. 500 रुपया धरून गेले तुमी 10 दिसां खातीर. इट कम्स टू 1.75 लाख. तुम्ही 2 करोड धरात. कळ्ळें न्हू. सो दॅट इज लेस दॅन 1% ऑफ द टोटल इन्व्हेस्टमेंट ऑफ नॅशनल गेम्स. फुडाराक वेगवेगळी अरिश्टां महामारी येवंक शकता त्या नजरेन तयारी जाय. नव्या वैज्ञानिकां मुखार वेगवेगळी आव्हानां आसतलीं. मुंबयचे नेहरू सायन्स सेंटराचो संचालक उमेश कुमार रस्तोगीचें शिनाल. गोवा सायन्स सेंटरान सायन्स फेस्टा 2024 सुरू. सायन्स टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट संचालक मार्टिन्स म्हणटा भुरग्यांक वेस्ट मॅनेजमेंट शिकयात. Particularly the children of today, they will be the scientists or the citizens. Future you are going to face lot many problems, more disasters, more cyclones, more pandemic also we have, as I said, and that they say next one is also due, maybe very soon. We don't know what kind of virus it will be because we are expanding. Jungles are becoming shorter, places for them are less. So there is a word called zoonotics, the disease which comes from animals to human being. Because we are intermingling, we are disturbing each other. So we have to find out, be prepared for that, and that's where perhaps you have a very, very important role, and this particular program also has a very, very important role. Please also do see that you all take students to, there are top CSIR laboratories in the state of Goa, NIO, NCPOR, okay, IIT is there, NIT is there, our own Goa Department of Science and Technologies, waste management, top class facilities are there in North Goa, South Goa. This is the most important subject that the children should understand as to how they have to manage waste, how to reduce waste, recycle waste, and if at all you create waste, how to scientifically treat and dispose that waste. It's also important. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.